आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप रोमकारांक बरयल्लें चिटी वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गोळटा ना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक दोजवितेची. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां एक फुटींग आनी बेजबाबदारी मुखादम चतूर आनी शितुरायेचो नमुनो कसो आमच्या मुखार दवरता सो दिसता. पूण फुडें वाचल्यार ताची समजणी वेगळी. जसो हो चोर नागोवणो इतले शितुरायेन आपलो फुडार सुरक्षीत करता, तेच तरेन आमी आमच्या सासणाच्या जिविताची सुरक्षा तितलीच चतूर शितुरायेन सांबाळूंक जाय म्हूण संदेश दिता. ताचें जिवीत आमकां देखीचें न्हय म्हूण ताका दुनियान शिक्षा दिल्या ती आमी ह्या शुभ वर्तमानांत पळयलां. आनी आमच्याय अविस्वासीपणाक लागून देवाक आमी मानची नात म्हूण उगडास केला. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू आपणाचे विदेशांनी आयकूंक नासतना पुर्यान जेजूक परगट करचें आपणें सोडूंक ना म्हूण सांगता. आनी आमी तेच परी जेजूची शिकवणीक सदांकाल विस्वास आसची म्हूण परगट करता. तर आमकां आमच्या सासणाच्या जिविताची तयारी तोच भितर करूंक देवाची जाणवाय दी म्हूण आयज आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.